Ezekiel शेवट लागीं पावलो. Chapter 7. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता अशें सांग. इस्रायलाच्या देसाक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. सोंपलें. देसाच्या चारूय कोनशांक शेवट पावलो. ओ तुजो शेवट हांव तुजेर म्हजो राग ओंत्तलों आनी तुजे चालीक फावो तशें तुजी झडटी कोत्तलों आनी सगळ्या तुज्या कांटाल्यांच्या कर्तुबांचो तुजे कडचो हिशोब घेतलों. कसलीच दया हांव तुका दाखोवचो ना. तुका सोडचो ना हांव तुजे वागणुके पासत आनी तूं सोदीच नाय त्या तुमच्या कांटाल्यांच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक कोत्तलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोन येतोलें. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. अरिश्टा फाटल्यान अरिश्ट, पळय तो येता. शेवट लागीं पावलो, तुजेशी येता. ओ पळय तो आयलो. ह्या देसांत रावताय न्हय तूं, तर तुजें नशीब तें. वेळ पावलो, दीस लागीं आसा. पर्वतांचेर फकत गडबड, खुशाली मौजा करप ना. आनी आतां आयक, रोखडोच हांव तुजेर म्हजो क्रोध ओतोवंक वेता आनी अशें म्हजो राग तुजेर वारोवची तान पुरायेन भागयतलों. तुजे चाली परमोणें हांव तुजी झडटी करूंक वेता आनी सगळ्या तुज्या कांटाल्यांच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक कोत्तलों. कसलीच दया हांव तुका दाखोवचो ना. सोडचो ना हांव तुका तुजे वागणुके पासत आनी तूं सोडीच नाय त्या तुज्या कांटाल्यांच्या कर्तुबां खातीर हांव तुका फारीक कोत्तलों. तेन्ना तुका मार दिता तो हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. ओ पळय तो दीस, ओ पळय तो येता. तुजी पाळली येता. ती पावली. दांडो फुडलो. गर्व एकदम चड वाडला. जुलूम वाडोन खोटेपणाचो दांडो जाला. तांचें कांयच उरचें ना. तांची व्हड संख्या न्हय म्हूण तांची दौलत गिरेस्तकाय, न्हय म्हूण कोणाचीच व्हडवीक. वेळ येता, दीस लागीं पावला. विकतें घेतात तीं संतोशू न्हय. विकतात तांकां खंत दिसूं न्हय. कित्याक सगळ्या लोकांचेर क्रोध जळटा. विकतल्यांक तीं जिवीं आसोसर आपणें विकलां तें परतून मेळचें ना. कित्याक हें दर्शन सगळ्यांक पावयलां आसता. कोणूच आपलें पातक सोडून दिना. सगळीं आपल्या नश्टेपणांत आदलेच भाशेन जियेतात. म्हूण मन बदलूंक तांकां घोटाय मेलो ना. तुत्तुरी वाजली, सगळें तयार जालां, पूण कोणूच झुजाक भायर सरोना. कित्याक सगळ्यांचेरूच म्हजो क्रोध जळोन देंवता. इस्रायलाचीं पातकां. भायल्यान torvar, भितरल्यान जोरीमोरी आनी dukôll. जीं कोण खेड्या गांवांनी जियेतात torvarin mortolim. जीं कोण शारांत जियेतात तांकां dukôll आनी zorimori girastolim. आनी हantलीं सुटत तीं falkeanchea पारव्यां भाशेन पर्वतांचेर पळून वेतलीं. आनी थंयसर ap-aplea पातकां पासत सगळीं पिंगरून आसतलीं. सगळे हात असोक जावन गळगळटले. सगळीं धोंपरां कडकडटलीं. भिवन कांपून सगळीं saka-fottem घालतलीं. सगळ्यांच्या तोंडार देंवतलो लजेचो काळोख आनी सगळ्यांची माथीं बुडकीं जातलीं. आपलें रुपें तीं भायर रस्त्यार उडयतलीं. आपलें भांगार मेळ्ळें म्हूण समजतलीं. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा तांकां राखूंक तांच्या रुप्याक आनी भांगाराक पदवी ना. ह्या वस्तूंनी तांच्यान आपली भूक मारूंक आनी आपलें पोट भरूंक जावचें ना. कित्याक तांकांच लागून तीं पातकांत पडलीं. आपल्या सुंदर सोबीत भांगरा शिंगरांक लागून तीं बोडाय दाखयतलीं.
हाणें ती आपल्यो कांटाल्याच्यो मुर्ती आपल्यो ओळशिको कोत्तालीं देखून हांवें ह्यो वस्तू मेळ्ळ्यो करून तांकां दिल्यात. हांव तें पोरक्यांचे आधीन कोत्तलों, तें तांकां लुटूंक सोदतलों. पृथ्वे वेल्या सगल्या परोस पाश्ट लोकांक लुटीचो माल करून दितलों. ते बोश्टायतले. तांचे वाटेन हांव पळोवनचोच ना आनी तेन्ना म्हज्या बांदाराचें घर बोश्टोन वेतलें आनी चोर जबरदस्तेन तातूंत रिगतले आनी तें बोश्टायतले. तुका एक सांकोळ करून घे, कित्याक आख्खो देस विखरायल्ल्या रोगतान भरोन आयला आनी शार जबरदस्तेन भरलां. देखून सगल्या राष्ट्रां परस क्रूर आसा त्या राष्ट्राक हांव हाडटलों आनी हें तांचीं घरां आपणाचे आधीन कोत्तलें. तांच्या उंच उंच वर्गाच्या मनशांची उर्मटाय हांव मोडून उडयतलों आनी तांचें देव मंदीर बोश्टोन वेतलें. थरथरो पावता तीं शांती सोदूंक भोंवतलीं, पूण शांती मेळचीच ना. उरिश्टा फाटल्यान उरिश्ट, सुरसुऱ्या फाटल्यान सुरसुरो, एक कसलेंय दिसणें घेवन ये म्हणून तीं प्रवाद्या फाटल्यान लागतलीं. समृद्धी विशीं कितें सांगचें म्हूण याज्ञीक नकलो जातलो आनी मालगोड्यां कडची कसलीच बूद मेळची ना. राजा दूख कोत्तलो, कुंवर खोंतींत बुडटलो आसतलो, देसांतल्या लोकांचे हात कडकडटले. तांचे वागणुकेक फावो तशें हांव तांकां वागयतलों आनी तांच्याच निर्णयांक फावो तसलो हांव तांकां निर्णय दितलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां गमोन येतलें. देवाचें उतर हें.